इतिहास. जेरुसल्याक आख्खी पवित्र सभा पयले पावटी जमता. चॅप्टर 15. तेन्ना जुडेयाक थावन कांय मनीस येवन आमच्या भावा भयणीक अशें शिकोवंक लागले. मोइजेसान स्थापलोले चाली प्रमाणे तुमी सुन्नत केल्या शिवाय तुमी तारण जोडूंक शकनात. हे विशीं हे मनीस पावलूचेर आनी बार्नाबासाचेर उपरासले आनी तांचे मदें मोठो वादविवाद जालो. शेकी असो थाराव जालो. पावलून आनी बार्नाबासान आनी तांच्या मदल्या थोड्या जाणांनी जेरुसल्याक वचून ह्या तोंट्या विशीं धर्मदुतां आनी जाणट्यां कडेन भासाभास करची. म्हणटच पवित्र सभेन तांकां पाठयले आनी फेनिसियेंतल्यान आनी सामारियेंतल्यान वेताना कशे भाशेन विदेशियांनी भावार्थ धरलो ते सांगीत गेले. आनी ही खबर आयकून सगल्या भावा भयणींक व्हड खुशालकाय भोगली. ते जेरुसल्याक पावले तेन्ना तांकां पवित्र सभेन धर्मदुतांनी आनी जाणट्यांनी येवकार दिलो आनी तांणी आपणा वरवीं देवान केलें तितल्याची खबर सांगली. पूण फारिजेवांच्या पंगड्यांतल्या कांय भावार्थ्यांनी अशी आडको लाडली. तांचीय सुन्नत करूंक जाय आनी तांकां मोइजेसाची समूत सांबाळूंक लावंक जाय. ह्या तोंट्या विशीं भासाभास करूंक धर्मदूत आनी जाणटे एकठांय जाले. मोठो वादविवाद जाल्या उपरांत उबो रावन पेद्रून तांकां म्हणलें, भावां भयणीनो, विदेशियांनी म्हज्या तोंडांतलें शुभ वर्तमान आयकूंक आनी भावार्थ धरूंक पयल्या दिसां थावन देवान म्हाका विंचून काडलो म्हूण तुमी जाणात. आनी सगल्यांची काळजां वळखता त्या देवान आमकां दिल्लो तसोच तांकांय पवित्र आत्मो दिवन तींय आपणाक मानतात म्हूण दाखोवन दिलें. भावार्था वरवीं तांची काळजां नितोल करून आमचे आनी तांचे मदें कसलीच अंतरताणें करूंक ना. म्हणटच आमच्या न्हय म्हूण आमच्या पुर्वजांनी वाहूंक जावंक ना तसलें जूं शिसांचे मांडीर घालून तुमी कित्याक म्हूण देवाची परिक्षा करूंक सोदतात. पूण सोम्या जेजूच्या देण्यान आमकां तशेंच तांकां तारण मेळटा म्हूण आमी सत मानता. जल्मलोलो सगलो लोक उगी रावलो आनी बार्नाबास आनी पावलून आपणा वरवीं देवान विदेशियां मदें केल्ल्या सगल्या खुणांची आनी विजमितांची जी खबर सांगताले ती आख्खे सभेन आयकली. तांचें उलोवप जातच जाकोबान अशें आपलें मत सांगलें, भावां भयणीनो, म्हजें आयकात. आपल्या नांवाक भेटयल्ली विदेशियां मदली एक परजा सुरवातेक थावन विंचून काडूंक देवाची खुशी म्हूण सिमियेवान तुमकां आतांच सांगलां. आनी हें प्रवाद्यांच्या उतरां प्रमाणें आसा कित्याक अशें बरयल्लें आसा. ह्या उपरांत हांव परतून येतलों आनी दाविदाचो मोडोन पडलोलो तोंबू हांव नव्यान ताणटलों. तो हांव घट्टांतलो उबो कोत्तलों आनी नव्यान बांदतलों. तेन्ना सगळीं मनशां सर्वेस्पराक सोदतलीं. म्हज्या नांवाक भेटयल्लीं आसात तीं सर्व राष्ट्रां जाणें जायत्या काळा थावन हें कळीत केलां तो सर्वेस्पर अशें सांगता. म्हणटच म्हजें मत अशें, देवाशीं परतून येतात त्या विदेशियांचें जिवीत आनी आमी अदीक आगोड करचें न्हय, पूण तांकां अशें आमी बरोवन धाडचें. कुड्ड्या देवांक भेटोवन भोश्टायिल्ल्यो वस्तू तांणी खावच्यो न्हय, समृद्धीच्या कायद्या आड लग्न करचें न्हय, आनी गोमटी पिल्लून मारलेले मनजातीचें मांस खावचें न्हय, आनी रगत शेंवचें न्हय. कारण आदल्या काळार थावन सगल्या नगरांनी मोइजेसाची समूत परगट करपी आसात आनी दर शेनवारा देवस्थानांनी ती वाचतात. विदेशी भावार्थ्यांक पत्र. तेन्ना आपणा मदल्या थोड्या मनशांक विंचून काडून
काडूंक आनी पावलू आनी बार्नाबासा सांगाती अंतिओकियेक धाडूंक धर्मदुतांनी आनी जाणट्यांनी आख्खे पवित सोबे बरोबर थाराव घेतलो. जुडास आडनांवान बारसाब्बास आनी सायलस हांकां तांणी विंचून काडले. हे बावार्थ्यां मोदें म्हत्वाचे मनीस आसले. तांचे कडेन दिवन अशें एक पोत तांणी धाडलें. धर्मदूत आनी जाणटे तुमचे भाव अंत्योकेंत, सिरियेंत आनी सिलिसियेंत विदेशां मदलीं आमची भाव भयण जाल्यान तांकां नमान कोत्तात. आमचे मदल्या थोड्या भावांनी आपले शिकवणेन तुमकां घुस्पायलीं आनी तुमची मनां उचामोळ केली म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक तांकां आमची रोज्या नासली. देखून आमी एक सभा आपयली आनी आमच्या मदल्या थोड्यांक वेंचून काडून आमच्या मोगाच्या बार्नाबासा आनी पावलू बरोबर तुमचेशीं धाडूंक आमी सगळ्यांनी थारायलें. जेजू क्रिस्ताच्या आमच्या सोम्याच्या नांवां खातीर बार्नाबास आनी पावलू आपलो जीव संकटांत घालूंक फाटीं सरले नात. म्हणटच तांचे बरोबर जुडासाक आनी सिलासाक आमी तुमचेशीं धाडटा. ह्या पत्रार आमी बरयलां तेंच ते तुमकां तोंडान सांगतले. ह्या गरजेच्या कायद्या भायर आनी कसलेंच वजन तुमचेर घालिना जावंक पवित्रात्म्याक आनी आमकां बरें दिसलें. कुड्ड्या देवाक भेटयल्लें जेवण तुमी जेवचें न्हय. रगत शेवचें न्हय. आमी गोमटी पिल्लून मारलेलें मनजातीचें मांस खावचें न्हय. समृद्धीच्या कायद्यांचेर आड लग्न करचें न्हय. ह्या वस्तूंक पाठ करून तुमी बऱ्या रस्त्यार आसतल्यात. नोमान. तेन्ना तांकां धाडलें आनी ते अंतिओकियेक गेले. हांगा सोबेक आपोवन तांणी तें पत्र दिलें. सोबेन तें वाचलें आनी ताचे वरवीं आपणाक घोटाय मेळ्ळी म्हूण खुशाल जाली. जुडासान आनी सिलासान आपुणूय प्रवादी जावन लोकां लागीं जायतें उलोवन भाव भयणींक घोटाय आनी थिराय दिली. थंय थोडे दीस काडल्या उपरांत भावां भयणींचो निरोप घेवन आपणाक धाडलोले तांचेशीं ते शांतीन परतून गेले. पूण पावलू आनी बार्नाबास अंतिओकियेक रावले आनी थंय जायत्या दुसऱ्यां बरोबर तांणी शिकवण दिली आनी सोम्याचें उतर परगटलें. पावलूची धर्म परगटणेची दुसरी भोंवडी. पावलू आनी बार्नाबास एकामेका थावन कोट सोदतात. पावलू सिलासाक वांगडा घेता. थोड्या दिसांनी पावलून बार्नाबासाक म्हणलें, आतां आमी परतून वचून सोम्याचें उतर परगटलोलें त्या सगळ्या नोगरांनी आमच्या भाव भयणींक भेट करुया आनी तीं कशीं कात चलतात तें पळोवया. आपणा बरोबर मार्कू म्हणलेल्या जिवावांक व्हरूंक बार्नाबासान खुशी दाखयली. पूण तांचे बरोबर वावर सोडून पानफिलियेंत तांचे थावन कोट सरलोलो त्याच मनशाक नव्यान भागाक घेवचो न्हय म्हूण पावलूचें मत आसलें. तर हे विशीं तांचे भितर हुजत जाली आनी ते एकामेका थावन कोट सरले. आनी मार्कूक घेवन बार्नाबास तारवार बसून सिप्रुसाक गेलो. पावलून सिलासाक आपल्या भागाक घेतलो आनी भावां भयणींनी ताचे खातीर सोम्याची मोजत मागल्या उपरांत तो भायर सरलो. पवित सोबांक घोटाय दिवन तो सिरियेंतल्यान आनी सिलिसियेंतल्यान भोंवत गेलो. देवाचें उतर